आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भारतीय उद्देग विश्वाचे पितामह रतन टाटांक पिरायेच्या 86व्या वर्सा मरण। मुंबयच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत घेतलो निमणो स्वास। कोलवार बंदखणीत कैद्याचो स्वताक लासून आत्महत्येचो यत्न। उज्यान 40 ते 50% लाशिल्ल्यान भलायकी हुस्क्याची। जीएमसींत उपचार सुरू। पणजेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत बेपत्ता वेलिंगकाराचो आतां उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज। बिरेस्तारा सकाळी जातली सुनावणी। पोलीस तपासान कांयच लागू नाशिल्ल्याचे बासुदेव भंडारी बेपत्ता केस दितले क्रायम ब्रांचीक। मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याची बासुदेवाचो बापूय शंकर भंडारीची माहिती। ॲडव्होकेट अमित विजय आनी सुनील ह्या त्रिकुटांची प्रदेशाध्यक्ष पाटकारा आड चल्ल्यात कारस्थाना। भाजपाचो मणियारो वेर्णेकाराचो आरोप। कवठणकाराचेर खर टिका। हरियाणाचे जैताचे जिलोब्यो खावन उक्तायली खोस। वेलिंगकाराच्या वादा फाटल्यान मुख्यमंत्र्याचो हात आतां मुख्यमंत्र्यानूच दवरला दडोवन। काँग्रेसीचो सहप्रभारी डॉक्टर निंबाळकराचो आरोप। भुतानी जुवारी वादा कडल्यान लोकांचे लक्ष विचलीत करपा खातीर खंय सगळे नाटक। आतां खबरो विस्तारांत। कोलवार बंदखणीत राजू दास ह्या कैद्यान स्वताक उजो घालून आत्महत्या करपाचो यत्न केलो। ह्या उज्यान तो 40 ते 50% लाशिल्ल्यान ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा। ताका उपचारा खातीर सध्या जीएमसीन भरती केला। सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्ल्यान आतां सुभाष वेलिंगकारान उच्च न्यायालयान धाव घेतल्या। ताणें उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। बिरेस्तारा ताच्या अर्जाचेर सुनावणी जातली। सेंट फ्रांसिस झेवियर प्रकरणात दिवचल पुलिशेन 2 फावटी नोटीस धाडूनय चौकशेक हजर रावंक नाशिल्ल्यान सत्र न्यायालयान सुभाष वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्लो। सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्ल्यान आतां वेलिंगकारान उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या। त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा सुनावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पुलिशेच्या तपासान कितेंच साध्य जावंक नाशिल्ल्यान बासुदेव भंडारीची केस क्रायम ब्रांची कडेन दितले अशें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्ल्याची बासुदेवाचो बापूय नारायण भंडारीन म्हायती दिल्या। माशेलांतल्या सांत इस्तेव अपघाता उपरांत 31 ऑगस्ट सावन गायब आशिल्ल्या बासुदेव भंडारीची केस गोंय पुलिसां कडल्यान क्रायम ब्रांची कडेन दिवची अशी मागणी बासुदेवाच्या बापायन केल्ली। बासुदेव भंडारी जो सांतेस्तांव घडलेल्या प्रकरणाच्यान 31 तारखेच्यान 31 ऑगस्टाच्यान जो बेपत्ता आसा म्हणजे तो मेळना। आता ह्या सगळ्या प्रकरणात एक मोठी बातमी अशी येयल्ली आसा की बासुदेव भंडारीचो बापूय नारायण भंडारी हो सीएमाक मेळोन येयलो आनीक तेणी सीएमा कडेन डिमांड केला की तेजे जे हे इन्वेस्टिगेशन आसा ते क्रायम ब्रांचाच्या हातीन दिवचे आनीक हे जे इन्वेस्टिगेशन आसा ते क्रायम ब्रांचाच्या हातीन दितलो अशें सीएमान तांकां आश्वासन दिल्लें आसा। आनी हे इन्वेस्टिगेशन आतां रोखडेंच क्रायम ब्रांचा कडेन वयतलें अशी माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा। ह्या केसीन बासुदेव भंडारी 31 ऑगस्टांतल्यान गायब आसा आनीक तेजी फॅमिली जी आसा ती 2 सप्टेंबरा सावन गोंयान आसा म्हणजे तेजो बापूय आनी तेजो भाव हे गोंयान आसात आनी हे पुलिसांचे फाटल्यान अशें लागलेले आसात की हे इन्वेस्टिगेशन आसा ते सारके दिशेन आपले ते इन्वेस्टिगेशन करतात। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। विजय सरदेसाय, अमित पालेकर आनी सुनील कवठणकर एकठांय येवन काँग्रेस सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचो मणियारो गिरिराज पै वेर्णेकर हांणी केला। ह्या तिगांकूय मेळून काँग्रेसीचें फुडारपण बदलपाचें आसा अशें ताचें म्हणणें। जे काँग्रेसीच्या सोर्सींतल्यान आयकूंक येता की सध्या एक खंय त्रिकूट जाला। सुनील कवठणकर, विजय सरदेसाय आनी अमित पालेकर ते काँग्रेस सोंपोवंक सोदता। आज म्हाका दिसता तांचे जे ते एलआयजूच आसा तांकांच पयलीं काँग्रेसीचे जाल्ले बरें नाका आनी ते दिल्ली कोणाक मेळटात
कश्यो अपॉइंटमेंट मागता, कोणा कडेन तांकां अपॉइंटमेंट मेळना, तो सगळो डेटा म्हाका दिसता एक दीस केन्ना तरी आमी उघड करुया. आंदोलक आणि काँग्रेसीच्या दबावाक लागूनच पुलिशेक सुभाष वेलिंकारा आड गुन्यांव नोंद करचो पडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी वेलिंकारा एकमेका वांगडा मिलाप आसात. वेलिंकाराक लिपपाक मुख्यमंत्रीच मजत करता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकर हांणी केला. तशेंच जुवारी जमीन घोटाळो आनी भुतानी प्रकल्पाच्या मुद्द्यावेल्यान लोकांचे लक्ष गुणावपा खातीरूच धार्मीक वाद पेटयल्ल्याचें तांचें म्हणणें. वेलिंकार हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. काँग्रेसीच्या कोंतान आंदोलक आनी तांणी घातिल्ल्या दबावाक लागूनच पुलिशेन वेलिंकारा आड गुन्यांव नोंद केलो. तशेंच जुवारी जमीन घोटाळो आनी भुतानी प्रकल्पाच्या मुद्द्या वयल्यान लोकांचे लक्ष घुणावपा खातीरूच धार्मीक वाद पेटयल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. One person, former RSS member, claims to uttering some nonsense things about a person which is their own BJP people are claiming that it is a very age-old issue which is going on and there is nothing wrong in that. But I am happy that Goenkars have shown that person the place which is to be shown. It is not a community or committee issue. It is all about a person who is a former RSS member or chief, you can say, Mr. Velingarji. One person speaks something about a certain community, about the saints of a certain community, and it ignites the whole Goa. But my question here is, when the Congress party is with the common people fighting on the streets, night at 10 o'clock, night at 1 o'clock, the incident happened at 1. I think 1st of October the incident happened, and then when all the Congress warriors were on the street, the 4th of October, the police has bothered to file an FIR after pressurized from the Congress committee as well as the common man. The BJP government, Mr. Pramod Sawant's government, is hand in glove with the Velinkar person and making him a scapegoat to ignite issues, to give statements which are not even necessary at this time, and then again help him in absconding from the place, and then again showing that we are catching him just because the common man is agitated against the CM. तशेंच वेलिंकाराच्या मुद्द्याचेर आमकां राजकारण करपाचें ना. ताकाच लागून आमी वेलिंकारा आड कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करूंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. राखूनचा प्रश्न येत नाही. आमचा मेन मोटिव्ह काय आहे की जनतेला न्याय मिळवून द्यायचा, जनतेबरोबर रस्त्यावर कंध्याला कांदा लावून उभं राहायचं. ते कांद्याला कांदे लावून काँग्रेसचे सगळे उभे होते. रात्री 1-1:30 वाजेपर्यंत पण बसवून FIR नोंदवणं जास्त मेजर गरजेचं होतं. 1 तारखेपासून लोक भांडतायत आणि 4 तारखेला सरकार FIR नोंदवतंय. त्याच्याबरोबर 1 तारखेला मला वाटतं 10:30 वाजल्यापासून रात्री ते 1-1:30 वाजेपर्यंत विसरला असणार तुम्ही. तर माझ्याकडे फोटो क्लिपिंग्स पण आहेत. LOP रस्त्यावर होते, MP रस्त्यावर होते. आम्ही आहोत जोपर्यंत अशी अपशब्द करणारे कुठल्याही जाती धर्माचे पक्षाचे माणसं कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करायला जर गोव्यामध्ये येत असतील तर काँग्रेस पार्टीचा हा स्टँड राहणार. आम्ही ते डिस्टर्ब होऊ देणार नाही. मी परत एकदा सांगते, कुठल्याही जाती धर्माचे किंवा पक्षाचे व्यक्ती हे चालू काँग्रेस पक्ष खपू घेऊ देणार नाही. मग भले ते हिंदू असू दे, मुस्लिम असू दे, ख्रिश्चन असू दे, किंवा पार्टीचा पण स्टँड हाच असणार आहे. पार्टीमधनं पण कोणी पण जर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करायला जात असेल, पार्टी विल टेक स्ट्रिक्ट ऍक्शन अगेन्स्ट देम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बालरथ सेवा बंद करची न्ही. पूर्व प्राथमिक शिक्षकांचे नियुक्तीचो अधिकार शाळा वेवस्थापनाक दिवचो. तशेंच बालरथ आनी हेर अनुदान वेळेन दिवपाची मागणी गोंय शाळा वेवस्थापन संघटनेन मागणी केल्या.
अनुदानित शाळांची बालरथ सेवा बंद करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतिल्लो. हे फाटभुंयेर गोंय शाळा वेवस्थापन संघटनेन बालरथ सेवा चालूच दवरपाची मागणी केल्या. तशेंच अनुदानाचेर व्याज दिवपाची सक्ती करची न्ही अशी मागणी तांणी केल्या. पळयात तांचें म्हणणें. कितली वर्सां पालकांक संवय जाल्या दारांतल्यान भुरग्यांक व्हरपाची, स्कुलाक व्हरपाची आनी परत हाडून पावोवपाची. आणि त्यामुळे झालं अशें अनेक शाळांक जे आसा ते बालरथ जर गेले जायत जाल्यार भुरग्यांची संख्या कमी जावपाची शक्यता आसा. आता सरकार जो जावं मदीं म्हणजे डायरेक्टरान तांणी कितें सांगलें की बालरथ दिल्ल्यान शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी जाली सरकारी. हें बरोबर न्ही. म्हाका तर शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी जावपाक सरकारी हाची कारणां वेगवेगळीं आसा. तुम्ही किती करात सगळी गाडयां किती आसा 15 वर्सां पर्यंत चलोवपा मेळटा तुका. 15 वर्सांनी 5 वर्सां परते तुका हें करपा मेळटा, रिन्यू करपा मेळटा तुगेली फिटनेस सर्टिफिकेट घेवन. जश्यो ह्यो सगळ्यो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट आसता पळय, प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट 15 वर्सांनी कोण मोडी काडना. 15 वर्सांनी तो फिटनेस सर्टिफिकेट घेता, 20 वर्सां करता, 25 वर्सांच्यो सुद्दां बस्यो गोंयच्या रस्त्याचेर चलतात, ऑफिशियली अलाउड बाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. सो गिव दॅट आमकां बी तीच फॅसिलिटी दिया न्ही. आमी म्हणटात तुमी आमकां आजच एकदम सगळे नवे बालरथ दिया सगळे शाळांक. सो वी रिक्वेस्ट पयले सरकाराक की ही जी डिस्क्रिमिनेटरी तुमी जी एटिट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल मॅनेजमेंट दवरलो पळय ती पयली विड्रॉ करात. ऑन पार सगळ्या स्कुलांक हे वर्स गेलेच म्हणटो ह्या वर्सा दिले. फुडल्या वर्साक मे म्हयन्या भितर जेन्ना तुमी आमचे कडच्यान ABCD फॉर्म घेतात, ABCD फॉर्म म्हणल्यार आमची एनरोलमेंट कितली जाली ती पळयात. आनी इमिजिएटली इन जून मे एंड नाल्यार जून फर्स्ट वीक आमकां टीचर तुमी परमनंट बेसिसाचेर, आनी परमनंट बेसीस म्हळ्यार कोण कोणाचेर फावर करना. परमनंट वी आर इलिजिबल बाय व्हर्च्यू ऑफ गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स अँड एज्युकेशन ऍक्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बुधवारा टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेक फोंड्या आनी वाळपय हांगा उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. फोंड्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनार टेनंट व्हेरिफिकेशन अर्ज सादर करपाक गर्दी जाल्ली. पळयात पुराय बातमी. चोरयो आनी वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंयभर बिराडाक रावप्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचे केला. फोंड्या आनी वाळपय वाठारांत मजुरी आनी हेर कामां निमतान लोक राबितो करून आसात. ह्या लोकांनी टेनंट व्हेरिफिकेशना खातीर वाळपय आनी फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी केल्ली. उरिल्ल्यांनी बेगोबेग टेनंट व्हेरिफिकेशन अर्ज सादर करचे अशें आव्हान पुलिशेन केलां. गोंयांत वाडपी वेगवेगळे गुन्यांव तशेंच त्या गुन्यांवांत परप्रांतीय लोकांचो सहभाग लक्षांत घेवन गोंयभर पुलिसांनी सध्या भाडेकरू पडताळणी मोहीम सुरू केल्ली आसा. फोंड्या पुलिशेनूय फाटले खुबशे दीस ही मोहीम चालयली. उसगांव वाठार जावं धारबांदोड्या, फार्मागुडी, कुर्टी, फोंडा ह्या सगळ्या वाठारांत पुलिसांनी वेळोवेळा वचून जागृती केली आनी भाडेकरूंची नोंदणी करून घेतलेली आसा. फोंड्या एरियेन जे कोण लेबर्स रावता, परप्रांतीय कामगार रावता, अप्पर बाजार म्हणा जावं म्युनिसिपल एरिया जी आसा ते एरियेन जे रावता तेंची पडताळणी करपा खातीर आज तांकां पुलीस स्टेशनार आपयल्ले. सकाळच्यान 7-7:30 वरां पासून हांगा मोठी गर्दी आशिल्ली. ह्या लेबरांनी आपले चडशे लेबरांनी आज सकाळच्यान येवन हांगा नांव नोंदणी केल्ली आसा आनी ही मोहीम फुडें चालू उरतली. जे कोण लेबर्स चुकले अजून मेरेन जेणी आपली नोंदणी करूंक ना तेणी बेगोबेग पुलीस स्थानका कडेन संपर्क साधून आपली नोंदणी करची अशें आवाहन पुलिसांनी केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. नमस्कार. राज्यात वाढपी गुन्हेगारी या पार्श्वभूमीचेर वाळपय पोलिसांनी भाडेकरू पडताळणी मोहीम हाती घेतलेली आणि ताका बरो प्रतिसाद लाभलेलो आसा. सत्तरीचो विस्तार ह्यो दिसान दीस वाडत आसा आनी तेतूर मोठ्या प्रमाणात बिगर गोमंतकीय कामगार हे रोजगारा निमित्त हांगा येता आनी हांगा रावता. मात जे घरमालक आसा ते आपले भाडेकरूचे म्हायती आसा ही अर्ज भरून पोलीस स्टेशनार दिना कारणान जेन्ना गुन्हेगारी खंयची जाता तेन्ना गुन्ह्याचो सोद घेताना पुलिसांक खूब अडथळे येता आणि दिसान दीस आमी पळयता की चोरये दरोडे तशेंच इतर जी गुन्हेगारी जी संख्या आसा ही वाडत आसल्या कारणान गोंय सरकारान ही मोहीम हाती घेतलेली आणि ताका कांय दिसाच्यान बरो प्रतिसाद लाभपाक लागलेलो आसा. हजारांच्या संख्येनी लोकांनी अर्ज भरून दिलेले आसा आणि 10 ऑक्टोबर ही लास्ट डेट असल्या कारणान गेल्या 2 दिसाच्यान पोलीस स्टेशनार मोठ्या प्रमाणान लोकांनी म्हणजे भाडेकरूंनी उपस्थित रावन आपले अर्ज दिलेले आसा. आयज सुद्धा सकाळच्यान मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आपले अर्ज भरून दिलेले.
फाल्यां 10 ऑक्टोबर आसा आनी फाल्यां लास्ट डे आसा आनी हेका लागून घर मालक आसा हेंच्या मनान खंय तरी भीती निर्माण जालेली आसा आनी तेंच्यांनी आपले भाडेकरूचे अर्ज दिवपाक सुरवात केलेली. एकंदरीत आमी पळयतात की जे आतां पर्यंत जे अर्ज आसा हे फाल्यां लास्ट डेज आसा आनी तेज्या मागीर ते व्हेरिफिकेशन जातलें आनी कितले अर्ज येयला हेजी एक्झॅक्ट तेंची संख्या कळटली आनी जे कोणाचे आजुनूय अर्ज येवपाचे आसा तेंचे नोव्हेंबरान ही परत मोहीम राबवली गेली वयतली. सरकारान ही जी मोहीम राबवली आसा खूब उपयुक्त आसा आनी ह्या मोहिमेच्या आदारार जे गुन्हेगारी जाता तेका खंय तरी आळो बसतलोच. वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली वाळपे पोलिसांनी ही मोहीम राबवताना वाळपे बरोबर होंडा तशेंच केरी चेकपोस्टाचेर सुद्धा ही मोहीम राबवलेली आसा आनी थंय सुद्धा हे फॉर्म घेता. आजुनूय कोणी फॉर्म भरूना तेंच्यांनी सुद्धा बेगींतल्या बेगीन फॉर्म फाल्यां पर्यंत दिवपाचे अशें पोलिसांनी सांगलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. हरवळी पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर निमण्या दिसा मेरेन वट्ट 17 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात अशी माहिती निर्वाचन अधिकारी मामलेदार प्रवीण गावस हांणी दिली. हे वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया बुधवारा सोंपली. दिवचल तालुक्यातल्या हरवळे पंचायतीच्या 5 वॉर्डां खातीर येता ते 20 तारखेक वेंचणूक जातली. निमण्या दिसा मेरेन 5 वॉर्डांतल्यान मेळून 17 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. वॉर्ड नंबर 2तल्यान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 6 जाणांनी अर्ज भरल्यात. आरक्षीत वॉर्डांत मेळून 9 बायलांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यात. बिरेस्तारा अर्जांची छाननी जातली जाल्यार शुक्रार मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. आयज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शनाचे नॉमिनेशन भरपाची लास्ट तारीख आशिल्ली. सो एक वादे पर्यंत नॉमिनेशन आसले. सो एकाक आमी क्लोज केले. सो टील डेट आयज आमचे कडेन 17 नॉमिनेशन जायल्या. भितूरले वॉर्ड नंबर 1 हरवळे 2 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन भरल्या. वॉर्ड नंबर 2 6 नॉमिनेशन जायल्या. वॉर्ड नंबर 3 4 नॉमिनेशन जायल्या. वॉर्ड नंबर 4 2 नॉमिनेशन आणि वॉर्ड नंबर 5 3 नॉमिनेशन. ह्या याची स्क्रुटिनी जी आसा ती फाल्यां सकाळी 10 सुरू जातली. स्क्रुटिनी कंप्लीट जायसर इन केस विड्रॉवल जर आहा हे 11 तारखेक जातले आणि कोणाक विड्रॉ जर करपाक जाय नॉमिनेशन जाल्यार ते 11 तारीख करूंक जाय. 11 तारखे उपरांत विड्रॉ करपाक मेळटा आणि एज पर शेड्यूल 20 तारखेक इलेक्शन जातले आणि 21 तारखेक ताची मावणी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे जुनसवाडो वाठारांत आशिल्लो लोखणाचो फुटब्रीज लोकां खातीर तशेंच पर्यटकां खातीर धोकादायक जाला. ह्या पुलाची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान पुलाक जायते कडेन कळम आयल्या. तशेंच पुलावेले पत्रे उखल्ल्यात. देखून ह्या पुलावेल्यान चलून वचपी लोकांक बरेच त्रास जातात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी जाता. आमी आसात जुनसवाडा मांद्रे हांगासर. ह्या जुनस न्हंयचेर आपले पयलींचे मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी पर्यटकांची गैरसोय दूर करपा खातीर ह्या पुलायल्यान थेट दर्यार वचपाक ही सोय केल्ली आनी त्या उपरांत ह्या पुलाची दुरुस्ती सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान ह्या पुलाक ठिकठिकाणी म्हणजे जायत्या वाठारांत गंज आयिल्ले आहात. त्या चलान वचपी जे पत्रे घातलेले आहा लोखंडाचे ते उचलतात आणि चलपा खातीरय अडचणी येतात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करची जेणे करून पर्यटकांक बरी सोय जातली. पयलीं ह्या वाठारांत तसो पूल नाशिल्ल्यान जे थळावे सॅग वेवसायीक रेस्टॉरंट मालक आशिल्ले ते खर्च करून लाकडी उड्डाण पूल करताले आणि आपल्या ग्राहकांची सोय करताले. परंतु आयज सरकारल्यान साधन सुविधा सोयी करपा खातीर करोडो रुपया खर्च करतात. पूण जे साधन सुविधा उपलब्ध जाता ताची देखरेख करपा कडेन सरकार दुर्लक्ष कित्याक करता असो प्रश्न तयार जाता. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्ती करची. थंय गंज आयिल्ली आसा, लोखंड कलमेल्ले आसा, ताका रंगरोटी करची. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. पणजी कदंब बस स्टँडा कडल्या अटल सेतूच्या खांब्यार कोणे तरी बेकायदेशीरपणान जायरात केल्या. हॉटेल रिसॉर्ट फॉर सेल अशें बरोवन ताच्या सकयल आपलो नंबरूय बरयला. अटल सेतूचेर केल्ली ही जायरात बेकायदेशीर आसून अशीच एक जायरात मेर्शे सर्कला कडेनूय पळोवपाक मेळटा.
राजधानी पणजेत येवपी पर्यटक वा हेर लोकांक अटल सेतू खबरूच आसतलो। दर एकल्यान नदरेक पडपा सारको हो अटल सेतू रस्त्याच्या सामको मदल्यान गेला। ह्याच गजालीचो फायदो घेत कोणी तरी हॉटेल/रिसॉर्ट फॉर सेल ही जायरात केल्या। ताची ही जायरात आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांनी वाचली आसतली। अशें करप खरें तर बेकायदेशीर। कायद्या प्रमाण ह्या मनशाचेर कारवाय जावपाक जाय आसली, पूण पर्यटन खातें वा संबंदीत खात्यान ताचेर कारवाय केला काय ना तें मात कळपाक मार्ग ना। हांव आसा सद्याक पणजे बस स्टँडाचे भायर सारको अटल सेतूचे पोना आसा, जाल्यार तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात की हो जो खांबो आसा ह्या खांब्याचेर हॉटेल रिसॉर्ट फॉर सेल आनीक आपलो कॉन्टॅक्ट नंबर घालून हे जे इल्लिगल वेन हो जो एडवर्टायज केल्लो आसा, जाल्यार हांगा काळे कलरान ही अक्षरां फाटल्यान खांब्याचेर दिश्टी पडटा। हे ह्या एक खांब्याचेर ना, जाल्यार मेर्शे सर्कलाचेर आनी एक असो खांबो आसा, त्या खांब्याचेर सुद्दां असो एडवर्टायज घातलेलो आसा। जाल्यार हो रिसॉर्ट कोणाचो, हे हॉटेल कोणाचे आनी कोणे हो सेलाचो एडवर्टायज घातलेलो आसा, सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाक जाय। जाल्यार हे पॉलिटिकल जेन्ना इलेक्शन टायम आसता तेन्ना आमी पळयतात खूब कडेन अशे जे पब्लीक खांबे आसतात, पब्लीक जागे आसतात, त्या जाग्याचेर खूब तरेचे अशे मटेरियल स्टीक जातात आमच्या वॉल्सांचेर। पूण ही कोणी तरी एक युनीक पद्दत काडलेली आसा की रिसॉर्ट जो आपलो आसा तो विकपा खातीर तेणें हांगा खांब्याचेर एडवर्टायज मारलेलो आसा। जाल्यार हो एडवर्टायज जालो फाटले कितलेशेच दीस हांगा दिश्टी पडटा। जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें। आनीक हो जो नंबर आसा तो नंबर कोणाचो कितें तेजेर सारकें लक्ष दिवन हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली, पूण ती आजून जाल्ली ना। हांव अशें मागता की आमच्या ह्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी हो इशू हायलायट करतात तेन्ना तो कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन पावतलो। आनीक अशे जे आमचे सोबीत सुंदर गोंयचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जे बिल्डींग म्हणात, मागीर अशे पूल म्हणात, मागीर रोड सायड कितें अशे कंपाउंड वॉल्स म्हणात, तेजेर खंय तरी अशें हें जावपाक जायना, कोणे तरी येवन तें प्रदूशीत करपाक जायना। सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष दिवचें अशीच एक आमची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरीश गांवकर। मांद्र्या जुनस वाड्यावेल्या गार्डनाची स्थिती बिकट आसा। ह्या गार्डनांत ल्हान भुरग्यां खातीर खेळपाक साधन सुविधा उपलब्ध ना। राना खातें जर ह्या गार्डनाची सोबितीकरण करिना जाल्यार CSR फंडांतल्यान फुडल्या एका वर्सा भितर मांद्रेच्या जुनस वाड्यावेल्या गार्डनाचें सोबितीकरण करतले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर हांणी दिलें। हे मांद्रेच्या जुनस वाड्यावेले गार्डन। आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी राना खात्याच्या मजतीन हे गार्डन उबारिल्ले। तेन्ना सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आशिल्ल्यो, मात ताच्या उपरांत ह्या गार्डना कडेन संबंधीत खात्यान दुर्लक्ष केलें। ह्या गार्डनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताची आतां सामकी अवतिकाय जाल्या। सांजे वेळार ल्हान भुरग्यांक खेळपाक साधन सुविधा ना। जेन्ना हे विशीं थळावो आमदार जीत आरोलकराक विचारले जाल्यार ताणें सांगलें, पावसाळी अधिवेशना वेळार विधानसभेत ह्या गार्डनाचो प्रश्न मांडिल्लो, मात अजून मेरेन राना खात्यान ताची दखल घेवंक ना। रान खातें ह्या गार्डनाचें सोबितीकरण करिना जाल्यार CSR फंडांतल्यान फुडल्या एका वर्सा भितर गार्डनाचें सोबितीकरण करतले म्हूण आमदार जीत आरोलकरान आश्वासन दिलें। लास्ट असेंब्ली सेशनाक जेन्ना एक्चुली हो प्रश्न काडपाचो आसलेले, पूण आमची चेअरमॅन आहा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, श्री दिव्या राणे, डॉक्टर दिव्या राणे, तिचे कडेन हांवें ऑलरेडी डिस्कशन विथ CMूय तेन्ना त्या डिस्कशन आहलो। तेन्ना सांगलेलें की आमचे जे गार्डन आहा जुनशे वयले मांद्रे ते डेव्हलप करून तशेंच अनमेंटेन्ड आहात। थंय दोग जाण डेली वेजीस स्टाफूय आहात, पूण थंयसर जे डेव्हलपमेंट जाय म्हणजे तेचे रिडेव्हलपमेंट जाय ते करपाची गरज आसा। तेका लागून तेंच्यांनी म्हाका लेटर कर म्हणला, त्या प्रमाणे हांवें म्हाजो पर्सनल लेटरूय केला जे रिडेव्हलपमेंट करपाक लागून। CMान ऑलरेडी सांगलेलें, हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तेकाय लेटर केल्लें आहा। तेणी सांगलें, एश्योर केला की थंय तरी कितें तरी रिडेव्हलपमेंट करपाक प्रयत्न करा। म्हणजे फॉरेस्ट जेन्ना डिपार्टमेंट आसता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केन्ना दुसऱ्या खंयच्या डिपार्टमेंटाक हात लावपाक दिना आनी इंटरफियर जावपाक दिना। ते फॉरेस्ट आपलेच कंट्रोलान दवरता, आपूण करता। सो त्या विशयी तांकां जाल्यार जर जायना जाल्यार CSR फंडांतल्यान आमी ते डेव्हलप करया म्हणून त्या विशयी काम चालू आहा। तशेंच दुसरे आहा ते केरये जे बिचाचेर जे आहा ती एरिया एंटायर जी सुरीची झाडां आहात ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लागता। तेचे वांगडा तेचे हे लेटर घातल्यार जर
ते डिपार्टमेंट जर करना जाल्यार आमी CSR फंडांतल्यान कोणाकूय जो थंयसर आपले ब्रँडिंग करून ते गार्डन मेंटेन करूं शकता, गार्डन बऱ्यापैकी करूं शकता जाल्यार ते आमी केलां. पूण येणाऱ्या एका वर्सा भितर हे दोनूय गार्डन्स आहा ते तुमकां बरे डेव्हलप दिसता. आयज आमी जुनशेर मांद्रे हांगासर जे फॉरेस्ट पार्कचे गार्डन आसा आनी हे गार्डन बऱ्यापैकी तयार जाल्ले आसा, पूण ताची योग्य पद्धतीने देखभाल जायनात. साधन सुविधांचो अभाव आसात. जे ल्हान भुरगीं सायंकाळी खेळपाक येतात तांकां झोपाळे ना किंवा घसरगुंडी अशी साधनां ना. ती पयली साधन सुविधा आशिल्ली. त्या उपरांत वन खात्यान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें दिसून येता. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी लक्ष घालून ह्या वाठारांत एक बऱ्यापैकी वन खात्या अंतर्गत गार्डन तयार केल्ले. तेन्ना भुरग्यां खातीर झोपाळे आशिल्ले, घसरगुंडी आसली आनी वेगवेगळे प्रकारचे खेळ हांगासर खेळपाक तांकां साधन सुविधा आसली. पूण आतां फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाचेर दुर्लक्ष सरकारान कित्याक केला हो एक प्रश्न तयार जाता. थळावे आमचे आमदार जीत आरोलकर हांचे कडेन संपर्क साधला. तांणी आपूण सांगला की सरकारान ह्या गार्डनाचेर लक्ष दिवन साधन सुविधा उपलब्ध करतलो. जर तशें सरकाराक अशक्य ना, जर एखाद्या वेळी एखादी व्हडली कंपनी आपल्या गोंयांत आसा आनी त्या कंपनीन जर देखभाल करपा खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करपा खातीर कंपनीचो जो CRF फंड आसता त्या फंडा द्वारे ही हाची देखरेख करपाक अशी येवजण आंखल्या अशें तांणी सांगला. सरकारान ती येवजण चालीक रावच्या पयलीं हांगासर साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. आवाज गोंयचो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.